घेतली आणि तितूंतल्यान आमकां खुबशे लोकांचे गोंय पण आमकां येवपाक लागले. ह्याही घराक आमी काम करता 2 दीस निदान 2 वर काम करता कित्याक जाल्यार पूण हांगसरी आमी काम करता आसतना बरे भशेन हांगसरी काम केलें. आनीक खरेंच हांव सराक सांगूं शकता ही सराक सुद्दां आख्खी सरान कितले वर्स काम केलां आतां राजकीय श्रमदान हो कॉन्सेप्ट आसा पळय न्ही तो सराक सामको वयर घेवन गेला की तें काळजां वचपा सारको श्रमदान कॉन्सेप्ट आहा की लोकांच्या त्या आसरो दिवप. आसरो पयले आसता जो आसरो आसा ते सगळे घराक हें दिल्लो आसा. सगळ्यांची मनां हांसयल्या तेणें म्हणजे मनां रडटालीं की आमी कशें जातलें ती सगळ्यांक मनां सरान हांसयल्यान. म्हणून हांव परत एकदां आमच्या सराक आयच्या बर्थडेच्या निमित्तान तेका आयुश्य बरें म्हणून फक्त आयुश्य तेका बरें आमकां सर आज रातची चावी दिल्ली वता. वर्सभर पयले तेजेर एक आख्यान आयलो आनी तेन्ना सराले सगळे कार्यकर्ते श्रमदामा रुपान हांगा धांवतायले. सांगचे दिसता हांव म्हणना आमचो आमदार जावं मंत्री अशें म्हणचे परस म्हाका दिसता सराक आश्रयदाते म्हणप चड बरें जातलें. कित्याक गोंयभर सादारण जर पळयलें जाल्यार रमेश सरा सारकें दुसरें नांव सद्या तरी हें जायना. आनी आमकां काणकोणकारांक अभिमानाची गोश्ट आसा सरा सारक्या लिडरशिपी सकत आमी काम करतात म्हूण. हांव आयच्या बर्थडेच्या निमित्तान सराक आयुश्य आरोग्य फुडली वाटचालीक शुभेच्छाय दिता. आनीक सांगूं सोदतां येणारा पाळ हो आमचोच आसा सराचोय आसा. हे एक दीस डॉक्टर रमेश तवडकर सर हे गोंयच्या इतिहासांत सुवर्ण अक्षरांत नांव बरयलें वतलें हितून मात्रूय दुबाव ना. कित्याक श्रमदामा सारको कॉन्सेप्ट जावं रानबाजी लोकोत्सव बाकीची म्हणात लोकांक एकठांय हाडपाची ती ताक हेंचे कडेन आसा. जवळ जवळ 2022 इलेक्शन जातकीर सभापती पद ते आज मंत्रीपदाची कार्यकिर्द तितून पळयलें जाल्यार सभापती वेळार सभापती कसो आसचो हेंय तेणें पटोवन दिल्लें आहा. गोंयभर दाखोवन दिल्लें आसा. सभापती पद मेळटकीर काणकोणांतल्या प्रत्येक गरिबांतल्या गरीब मनशाक विधानसभा कितें म्हणटी दाखोवची. कित्याक हांव 91 पंच जालो 4 फावटी हांव पंचायतीच्या निवडणुकांत सरपंच जालो. आमकां केन्ना चुकून भितर वचचें पडटालें पास घेवन पूण गेल्ले म्हाका दिसता हांगा रिपोर्टर आहा नेने बाबी ते तांकां खबर आहा. कित्याक 22 जेन्ना मेळ्ळें हें सभापती पद तेन्ना बारीकांतल्या बारीक लोकांक थंय वचून विधानसभा दाखोवन बी न्ही तेजे नंतर चीफ मिनिस्टरा बरोबर फोटो आनी जेवण खावन च्या पाण्याची वेवस्था करून तांकां वेवस्थीत घर पावोवपाचें काम कोणी केलां तर तें रमेश सरान केलां. आयच्या ह्या बऱ्याशा वेळार आनी शोभाबाईक बी बरी दिता आनीक इतलेंच मागता तुमी सगळ्यांच वतीन आयच्या बर्थडे बॉय बरें आयुश्य आरोग्य आनी फुडली वाटचाल बरी मेळूं म्हणटा. देव बरें. कुटुंब रावता व्यंकटराय नायक आनी तेंची फॅमिली गेली वर्सभर ते सातत्यान तेंची घरां रावता. आज सादारण आमी पळयतात की घरा एक 2 मनीस चड जरी आयले 2 दीस चड रावले की घराकडची सुद्दां हें जाता कारण आतां बदललेली परिस्थिती तशी आसा. एक वेळार घर सबंद भगिल्ली उरतालें पूण तशें नासतना त्या घरान व्यंकटराय नायक तेजी मिसेस स्वाती नायक आनी श्वेता नायक तेजी भावाची बाय अशी तिगांनी ताका आजून दिलो आनी अशें तरेन की त्या घरांत ताणें मनमोकळेपणान ते रावताले. ताका केन्नाय दिसलें ना कामां थोडोसो डिले जालो किंवा हें जालो पूण ते एक तांची मेंबर अशी रावले. म्हणून सरा कडेन हांव मागता की ह्या कुटुंबाक एक आमचे वतीन एक फूल तुमी दिवची. हांव तू ज्ञान तिला त्याची पोट दोन आम्ही व्हरतला म्हणजे ल्हानपण त्याची घरान गेला भुरगे आसतना. आनीक सुधीरबाईचे सांगलो आमचे कर्तव्य आमी पार पडलें. आमकांय कोण ना तेकाय कोण ना आमी एकमेकाच्या आदारान मुखार वता. आमचे मदें केन्नाच विसंगत ना कित्याक पयलीं घर ना कितें म्हणली शिवाय मुखार वचना. एक वेळ हांव घरा ना जाल्यार म्हाका सांगना आसले आसतना म्हाका सांगना जर वचना पूण दीदी हांव भायर सरतां गाडयेक पळय आयज आमचो भाव आमचे मदीं ना. एक जर शुभान म्हणलें जर अनिल आसतालो जाल्यार आपल्या घराक इतले वेळ लागनासलो तो खंय तरी करतालो म्हण पटकाराणें उलोवंक सुद्दां. सुधीरबाई ते बरें करूं. दिसता आतांच विनय याद करतालो आमी जेवण गेलो म्हणल्यार सगळ्यां खातीर जेवणाची वेवस्थाय तेणी केली.
एक एंड आमचे कडेन पावल्यात ताका फूल दिवन ताचें स्वागत करता. आज आम्ही शोभाबाईचे घर तर ताची चावी दिवपा खातीर आमी सगळे जाण जमले आसात. विशेष करून आमचे बरे पैंगीणचे डेप्टी सरपंच तशेंच आमचे महिला मोर्चाचे अध्यक्ष बायनी तू जिल्हा पंचायतचे सदस्य भगवती भाऊ, विशेष करून आयिल्ले आमचे योगेश भाऊ कर्दोसकर ते शुटिंगाचे सगळे बॉस ते मुद्दम पळोवपाक आयला आमकां मित्र आयला त्यामुळे सिद्धेश आयला आमकां महाराष्ट्रांतल्यान काळे सर आनी आमचे सगळे टीम आयिल्ले आसा. बाकी सगळे प्रमुख कार्यकर्ते आयिल्ले आसात भावनगर. म्हाका आज म्हज्या जन्मदिसाच्या निमित्तान शोभाबाईची चावी दिवपाक म्हाका खूब आनंद जाता. श्रमधाम किंवा बलराम चॅरिटेबल ट्रस्ट बलराम केंद्र निमित्त बलराम चॅरिटेबल ट्रस्ट ही संस्था जरी असली ही संस्था आम्ही सगळ्यांनी आमची म्हणून मानलेली आसा. सगळ्यांनीच म्हणजे ती फक्त संस्थेचं नाव इतकें आसा आणि श्रमधाम हो कन्सेप्ट आसा तो आम्ही सगळ्यांनी समजून घेतला सगळ्यांनी. आणि समजून घेत असताना म्हाका खूब आनंद जाता, गर्व जाता. हांव पैंगीण पंचायतींत येता. पैंगीणच्या सदनानंद जगान हांव शिकलो आणि ह्या वाठारांतल्या त्या नंतरच्या काळात साधारण 95 साल साकून सदानंद विद्यालयात हांव शिक्षक म्हणून दिलो लागीं जालें. ह्या वाठारांतले प्रत्येक घर जें आसा न्ही म्हाका संबंदीत आसा. म्हणजे प्रत्येक घरांतलो म्हाका मनीस वळखना. प्रत्येक घरांतले भुरगे शाळेंत शिकले ना अशें एकूय ना. त्यामुळे हांव फिजिकल एज्युकेशन टिचर आसल्या नंतर कितें जातालें कोण भुरगो पडलो धडलो आसा जर जायत न्ही जाल्यार सरळ ताका ताजे घरा पर्यंत पावोवपाचें. ताका हॉस्पिटलाक कोणें व्हरपाचें जाल्यार तें रमेश एक हें आशिल्लें आणि म्हाका ती पुण्याय मेळ्ळी आसली. म्हणजे प्रत्येक घरा कडेन हांव वतालो. प्रत्येक म्हणजे खंयचोच असो म्हणजे राजकारणां हांव नंतर आयलो पूण खंयचोच असो मनीस जेचे कडेन म्हजो संपर्क ना असो पैंगीण वाठारांत ह्या अंदोजी वाठारांत एक सुद्दां मनीस उरलो नाशिल्लो. आणि केन्ना ना केन्ना तरी त्या मनशाच्या प्रत्येकाच्या घरा कडेन वचपाची संदी म्हाका मेळ्ळी आनी तीच म्हाजी पुण्याय समजता. म्हणून पैंगीणचे लोक गिरीस म्हणजे आमचें वर्षा मंदिर मास Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear sir. Happy birthday to you. May the good God bless you. May the good God bless you. May the good God bless you, dear sir. Happy birthday to you. कोण आमच्या फुगलो कोण आसा फुगलो कोण आमचो आता आपले काय बघू नको आता ताका त्या वाडदिसा मातशें आपल्या कशें जातलें तें अशी ताका चिंता जातली. आतां मातशें आता फुगडी देवा ताका फुगड गो तू सगळे आसा ती खंय ती घर बांदून दिली तिकट सर एक मिनट घे. फोटो नाही गे रे भारत माता की जय. भारत माता की जय. श्रमधाम की जय. श्रमधाम की जय. हांवें जर इतलो विशय केलो जाल्यार चंद्रिकाबाई नासले
किंवा हांगा सुनील बाब नासलो किंवा बाकी सगळे टीम नासली जाल्यार तें आमकां शक्य नासलें किंवा वेंकट नासलो किंवा वेंकटा बायल नासली जाल्यार तो आमकां कठीण नासलें की ताका जर ताणें धांवडेल्लो तें खंय रावपाचें असो प्रस्न येवं शकता. अशा हातूंतल्यान जें आसा न्ही आमी म्हणजे लोकांच्या एकामेकाच्या हातान हात घालून जें आसा न्ही हें गांवपण मनीसपण आनी हें सगळें चलयता म्हणून आमी शक्य आसा. म्हणून आज म्हज्या वाडदिवसा निमित्तान हांव एक म्हाजें सकाळचें हांव कालचें हांव थिंकींग करता विचार करता आनी एक म्हणटा तुमच्या बळाचेर हांव एक शब्द सोडपाक सोदता एकदम शब्द सोडटा पूण तो आजच हांव एकदम खंय म्हणटलो चाचपणी करता सगळ्यांचे 15-20 दीस एक दिसाक 100 घरां बांदपाचें फातर आसा. अजून आमगे 1.5 वर्साक 1.5-2 वर्साक आमी 75 जालो ना पण हांव म्हणटा तो एका म्हाजे कॉन्फिडन्स जो वाडला पळय आसा न्ही अशें आमकां दिसता हें जावं शकता. एक दिसाक 100 घरां फातर जालें काणकोणूच न्ही तें ज्या जाग्यार जें आसा न्ही अशें म्हाका गॅरंटी आसा तुमी सगळे साथ दितले न्ही सगळे दितले. आनी एक आमी देश पातळीचेर एक एग्जाम्पल सेट करूया आनी तातूंत एक प्रयत्न आसा. आमी मागपाचो कितलो 1 रुपयांनी 1 दीस 1 रुपयांनी 1 दीस मागपाचो हक्कान मागपाचो. समजा आतां एकेच बाबा जाल्यार न्ही एकेच बाबा आमी अरे आमी तें संदान करता म्हणजे 1 रुपया दिवपाक जाय तो आमकां दीस म्हणून दिना कितें म्हणून दिना पूण आमचें म्हापा काम कितलें पयशे मागून आमी करता अशें आसना प्रकार आमी आमगे सज्जनमय आसा जर जाय ती ताका दिसलें जाल्यार ताणें समजा आमकां अशेंय आसा आपूण एक घर बांदलें म्हणटी आसा आपूण एक घराचें सामान आपूण सकाळी एकठांय येतलो की आपूण बरो सर बरो आपले जाय दोग जाण आनी दोग जावन ताणें सांगलें 2 घरां बांदपाचें आमी सपोर्ट करतले अशें सांगत आसा पूण अशें आमी उलयतले आनी तें करत आमकां 100 घरां एक दीस करप 1 दिसा स्टार्ट करप आनी एक घराक 100 कार्यकर्ते आमकां नोंदणी करप आनी 10,000 कार्यकर्ते एक दिसाक स्टार्ट करप 10,000 कार्यकर्ते समाज करपाचेर ताका पयशे दिवन मानायपण हाडले लोक न्ही हे सामाजीक तत्वाचे आनी लोक 10,000 काम करूं शकता अशें गोंयांतल्यान एग्जाम्पल आमी संपूर्ण देशभर दिवपाक जाय अशें म्हणटा. आनी तातूंतल्यान कितें जातलें तातूंतल्यान आमची कार्यकर्त्यांची पद जी आसा न्ही ती सबंद देशभर वतली. हांव केन्ना जर हो कन्सेप्ट म्हाका अनेक जाण लागिले तूं मन की बातां कित्याक दिली म्हणून आवडेल आमी जर एक दिसाक जर 100 घर बांदपाचें आमी ठरयता आसत न्ही जाल्यार तें बरें का आजूच तें मन की बातां दिल्लें बरें तें बरें न्ही फाल्यां घडयेक असोय विचार करता आमी संपूर्ण गोंयांतले जर आमकां फुडें ताकद मेळ्ळी 100 घर बांदले आनी आमकां पळयले अशे गोश्टी करून मेळटले. ह्या गोंयांतलो फुडल्या 5 ते 10 वर्सां भितर एक सुद्दां असो मनीस उरपाक जायना की ताका घर ना मूळ गोंयकार भायलो कोण तो मूळ गोंयकार जो आमचो मनीस ज्याची जमीन आसा तो जर अशा हवालाच्या परिस्थिती आसली जाल्यार ती ताजें घर बांदपाचें जबाबदारी कोण घेतले आमी सगळे गोंयकार घेतले आमी आमचे भाव घेतले आमचेच भाव आनी आमच्या गांवांतलें गांवपण मनीसपण जें आसा तें परत एकदां पुनर्स्थापीत करपाचो आमच्या प्रयत्न आमी करता. आनी ह्या घराच्या निमित्तान आज शोभा म्हणजे वाडदिवसा निमित्तान खूब जाण आयले. गोमंतक टीव्ही खातीर काणकोणच्यान रिपोर्टर सोयरू कोमरपंत.